भाग्यवान जुआंचे तिसरे चिठी वेलें वाचप। प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासून घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम। आखे पवित्र सभेक ते तुज्या प्रिती मोगाची गोवाय दितात। देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय। ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर। ओ क्रिस्ती लोकांकडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तांतूं तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो। देवाचें उतर आमचो जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी। जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस भागी। ताची संसद प्रितुमेचेर बळिश्ट जायत वेतली। प्रमाणीक मनशांची संसद सुदैव। जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी। ताच्या घरांत धन आनी ग्रेस्तकाय ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें। बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळता, कित्याक तो कोनवाळो, दयाळ, काळजाचो आनी सुगुणी। जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी। बरो मनीस दया करून उश्णें दिता। प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता। बरो मनीस कदींच हालचो ना, ताचो उगडास तोखतलो नितेकाळी। जबाब सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी। उद्गार शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यान। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। शिसांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सोडचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वपार सांगली। एका शहरांत कोण एकलो नितीदार आसलो। ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशांची भिडा नासली। आनी त्या शहरांत कोण एकली विधवा आसली। ताचेशी येवन येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानांच्या हातांतली म्हाका निवार। पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना। तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हणलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची भिडा हांव धरिना खरो, पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो। नाजाल्यार येवन येवन शेकीन ती म्हजो जीव खातली। आनी सोमयान जेजून म्हणलें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हणलें ताची तुमी चोत्राय धरात। तर देव
आपणाक रात दीस उलो मारतल्या आपल्या विंचलोल्यांचो न्याय करून तांकां निवारचो ना आनी तांकां सोंसणीक लायेन कान दिवचो ना? होय, तो तांकां बेगीनच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगतां. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलोसो तुमकां दिसता? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.